गोंयांत लोकांक सवाय भितर नुस्तें मेळचें म्हूण राज्यांत नुस्तें महामंडळ स्थापन करून नुस्त्याचेर सबसिडी दिवची म्हूण फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायन सभाघरांत मागणी केल्ली। तांची ही मागणी मुखेलमंत्र्यान न्हयकारून जाप दीत सांगले सरकार सगळेच गजालींक सबसिडी दिवपाक शकना। अर्डेक्स ब्युरो रिपोर्ट। स्पीकर सर, गोंयकार नुस्तें खातात। बजेटान म्हणिल्लें आहा की फीश करी रायस आमचें स्टेपल डायट। जे शाकाहारी लोक आहा तांकां भाजी भायल्यान घेवन हाडून सबसिडायज गोंयांत सप्लाय करता हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन। हांव मुख्यमंत्र्याक विचारूंक सोदतां, मुख्यमंत्र्यान एक आमी फिशरीज कॉर्पोरेशन करपाचें आसलें, सेम नुस्तें भायल्यान म्हारग घेतलें आनी गोंयकारांक सवाय सप्लाय करतले। आमकां मुख्यमंत्र्यान 13 जुलय 2019 उडयलें। सेशन ऑन आशिल्लें, सेशनांत क्वेश्चन आयिल्लो, सेशनांत ताणें सांगिल्लें की आपूण हें करता म्हणून, आनी 25 जुलय 2019 हें कॉर्पोरेशन भायर उडयलें। हें कॉर्पोरेशन जर केल्लें जाल्यार तुज्यान म्हारग नुस्तें जें रिजनल म्हणटा ते भायले येवन फिक्स करतात म्हणून रेट, तांचे कडच्यान घेवं येता आसलें आनी सवाय भितर विकूं येता आसलें। हें नो स्टॉल जे आहा, जे मंत्री सजेस्ट करतात, नो स्टॉल म्हणटा तें किकोत, तातूंत कांय जावचें ना। हाका एक व्हडली एक्सरसायज जाय, कित्याक तितलेच लोक नुस्तें खातात, शाकाहारी परस चड लोक नुस्तें खावपी गोंयांत आहा। हे मुख्यमंत्री जर मानता जाल्यार ताणें सांगचें फिश कॉर्पोरेशनाची येवजण तुजे तकलेन आसा, तूं घेवंक सोदता काय ती तुवें भायर उडयली? गोंयकारांचीच भाजी घेवप हाज्या कडेन सरकाराचो कल आसा। मॅक्झिमम प्रमाणांत गोंयकाराची भाजी घेवची हो सुरू आसा। तो म्हणटा म्हणजे हें बी फिशरीज डिपार्टमेंटांनी कॉर्पोरेशन करचें, हॉर्टिकल्चरा सारकेंच फिशिकल्चर कॉर्पोरेशन करचें, फिशरीज कॉर्पोरेशन करचें। स्पीकर सर, म्हाका दिसता आमी ज्यो सगळ्यो स्किमी मत्स्य संपदा पासून बाकीच्यो सगळ्यो स्किमी आहा, जर त्यो खरेंच इम्प्लिमेंट केल्यो गोंयांत जाल्यार फीश प्रोडक्शन खूब मोठ्या प्रमाणांत वाडोवंक शकता। आनी तें जर फीश प्रोडक्शन गोंयांत खरेंच वाडलें आसत जाल्यार फीशचो रेट जो आहा पळय न्ही, हो कंट्रोल इजिली जावपाक शकता। इजिली सर, प्रोडक्शन वाडलें म्हणून रेट हें जातलो म्हणटा एक्सपोर्टाक वता, गोंयकारांक खंय मेळटा नुस्तें? म्हाका दिसता एक्सपोर्टाक वता पळय फीश न्ही, तें फीश वेगळें आसा, ते दोन तरेचे तरी ताका खबर आसतलें। एक्सपोर्ट करता ते फीश म्हणजे वेगळ्या पद्दती, हांव तितूर फीश टायप्स सगळ्या हितूर वचना। हांगासर फीश प्रोसेस करपी एक 5-6 कंपनी कुंकळेंत आसात, कुंकळे आनी तेवटेंतल्यान आसा, ते प्रोसेस करून ते एक्सपोर्टूय करतात, डायरेक्ट एक्सपोर्टूय करपी आहा। फीश इम्पोर्टूय जाता, तो म्हणटा तें बरोबर आहा, भायल्या मार्केटांतल्यान फीश गोंयकारांक जाय ते फीश भायल्यानूय बी येता। म्हणल्यार स्पीकर सर, म्हाका सांग, म्हणजे भाजी सबसिडायज, नुस्तें सबसिडायज, सगळें सबसिडायज आमी सबका साथ सबका विकास मरे। नुस्तेकार नुस्तें खाते मनशाची चिंतना तूं तांदूळ आनी मत मारून हाडला तुमकां निवडून। शाकाऱ्यांचीच मतां जाय तुमकां, अशें बी आहा? ना, आमकां सगळ्यांची मतां जाय। मागीर मतां जाय जाल्यार दी, फुकट कशी मतां घेता? तांकां सबसिडी दी, तांचें बरें कर। सर, तो फक्त म्हणजे आतां भाजी सबसिडायज मेळटा, तांदूळ सबसिडायज मेळटा, सगळें सबसिडायज मेळटा, उरला नुस्तें, तो तेंय बी सबसिडायज दी म्हणपाक लागला म्हाका दिसता। त्या खातीर म्हाका दिसता प्रोडक्शन वाडोवपाचो विचार करुया। जे एक्चुअल गोंयकार नुस्त्याच्या बिजनेसान आसा तांकां कसो सपोर्ट करपाचो तो पळोवया, आनी खरोखर जे गोंयकार जे आसा तांकां सगळ्यो येवजण्यो दिवपा खातीर तेणी कार्ती हें केज फिशींग सांगतालो, त्यो सगळ्या जाणांक जर आमी सपोर्ट केलो आनी कोस्टल बेल्टान रावपी, रिवर सायडीन रावपी ह्या पद्दतीत सेल्फ सस्टेन जावया, नुस्त्याच्या बाबतींतूय स्वयंपूर्ण जावया। आमकां हांगा जितकें नुस्तें जाय पळय न्ही, हांगाच जर प्रोडक्शन जावपाक लागलें जाल्यार आमकां निश्चितच तें भायल्यान इम्पोर्ट करचें पडचें ना, आनी बरें नुस्तें आनी ताजें नुस्तें आमकां मेळटलें, अशें इतकेंच म्हाका